आपली बरयणार वाली क्वाड्रस अजयकार सादर करपी कॅनडा तावन जेरी डिमेलो बेंदूर. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराच्या सांजेच्या मिसा उपरांत भाग्यवंत आराधन आसतालें जाल्ल्यान आपल्या फ्लॅटाक पावतना वरां 8 उतारतलीं. अशें म्हणून हेर सांजेच्या मिसा उपरांत बसून गप्पे मारच्या मागण्या जमातीच्या परन्या सवयेक नवो सांदो जाल्ल्या लॉरेसाक आपणावंक वेळ लागोंक ना. सोमारातावन शुक्रारा पर्यंत सदांय 6:30 वरांक थेट्स सांतांक मीस, पूण मागण्या जमातीच्या सर्ताव हेर सांद्यांपरी 5:30 इगर्जेच्या बॉल्कावांतल्या बांकार बसून गप्पे मारचें पयलें लॉरेसाक आवड नासलें तरी रिटायर्ड जिवितांत ताका ही सैत एक संवय करूंक पडली. लांबायेचीं 27 वर्सां कतारांतल्या एका पॅलेस्टिनीच्या बंगल्यांत कुजनेर जावन काम करून आतां पाटी येताना एक कंटेनर वस्तू घेवन तो आयलो. दोगी पूत येदोळूस शिकोन एकलो न्यूझीलंडांतल्या BPOंत काम करतालो तर दुसरो पंजाबांत एका खासगी कंपनींत कंप्युटराचें काम करतालो. मीरा रोड इगर्जे बगलेच्या नूपुरांतल्या दुसऱ्या माळयेंत एका 1 रूम किचनांत आतां आसचीं दोगां मात्र, लॉरेस आनी ताची बायल रिटा. घरच्या वणोदेंक नवो रंग लावंक 1 हप्तो तरी लागता म्हणटालो पेंटर. घरची टीव्ही, फ्रीज तावन वॉशिंग मशीन, मायक्रो ओव्हन मात्र न्ही, पडदे, बेडशीटो, उशीं सर्व ताणें कंटेनरांत भरून हाडलीं. गल्फांत एका फांत्यार काम सुरू करून रात जून जाता पर्यंत कुजनांत गळोवन संवय केल्ल्या लॉरेसाक मुंबईंत दीस लोटचेच त्रासाचे जाले. आयिल्ले सुरवेर तो सदांय सांजेर थेट्स मिसाक वेची संवय सुरू केल्ल्या परीस ताका मागण्या जमातीच्यांची वळख जाली. सर्ताव रिटायर्ड सगळो दीस घरांत बसून तकली सांजेशें एकामेका मेळोवन गांवच्यो खबरो, मुंबयच्यो, गल्फाच्यो खबरो, फकाणां, राजकीय आनी हेर सर विशयांचेर तर्क चलयताले. पूण दीस गेल्ले परीस हेरांक गल्फागार जावन आसलो लॉरेस बेगीनच लॉरेस जालो म्हणया. अशें म्हणून हे मागण्या जमातीचे रिटायर्ड सगळे अशिकपी म्हणून चिंतिनाकात. सर्ताव आरे शिकपी वर्गाचे. तांचे लागीं सयत आतां इस्रायलांतल्या पुतान धुवेन सुनेन धाडलेलीं स्मार्टफोनां आसात आनी तांतूं सयत वॉट्सॲप, स्कायप, गुगल डिओ आनी कितें माती गोबर सगळें आसा. आनी आयले वार लॉरेसाक सयत मागण्या जमातीच्या वॉट्सॲप ग्रुपाक कोणेंगी भरती केलोच. फेस्त जावं परब जावं चड मापाची भक्त दिसून येतली ह्या वॉट्सॲप ग्रुपांनी. पाकिस्तानाच्या गडींचेर आसलेल्या आतंकवादींचेर भारतान केल्ल्या हल्ल्याचेर चड देशभक्त दिसून येताली ह्या वॉट्सॲप ग्रुपांनी. आसो तें सोडया. गांवांत लॉरेस मंगळूरच्या बोंदेलचो, पूण मालगडो भाव धाकट्याब आपल्या 7 भुरग्यां सवें बापायन बांदिल्ल्या घरा म्हणजे पाच्चनाडींत वस्ती करतालो आनी लॉरेसान सयत मीरा रोडांत एक फ्लॅट घेवंक सलाह दिल्लीच ताच्या धाकट्याबान. पूण लॉरेस धाकट्याबाच्या भुरग्यांच्या शिकपाक म्हणून दूड धाडटालो आनी तांचो बांद जिवोस आसलो. रिटा हप्त्याचे मीस काळनातलें. सदांची मागणी वरेसांव सुकयनातली. पूण हाच्या की सडी भक्तेचो डोंग करूंक कित्याक तिका नाका आसलें देखून ती घरचें काम करून आसली. मिसा उपरांत पाटी आयलो लॉरेस नांव जातस रिटा सवें मागण्या जमातीच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर संवाद चलोवन आसलो. चड करून कोणाची धूव नात कोणा फाटल्यान भोंवता, कोण कॉलेजीक बंक करून मजा मारता आनी कोण गल्फागारांच्यो बायलो मजा मारतात म्हणल्या विशयी चडीत करून मागण्या जमातेंत तर्काचे विशय जावन आसले. एका विशयाक वेगवेगळ्यांनी लावंसो वेगवेगळो मसालो, वेगवेगळी रेसिपी तयारी करताली. शुक्राराचें भाग्यवंत वॉर संपोवन पाटी आयल्या लॉरेसाच्या मोतींत एक विचित्र चिंता पायलें. आपणान कित्याक कोण आपली मोगाची म्हणून पारखुंचें अशें चिंतून राती न्हिदले कडेच आपले मोबायल घेवन एक मेसेज टायप केली. तातूंत इतलेंच बरयलें: डॉक्टराचो रिपोर्ट आयलो, म्हाका ब्रेन ट्युमर आसा म्हणून नक्कें जालां. अकरेची स्टेज, कांय हप्तो म्हजे लागीं आसा देखून परत आमी मेळटा म्हणलो बरवसो ना. परत तो संदेश ताणें वाचलो आनी विंसून वॉट्सॲपाचेर 4 जाणांक तो धाडलो. तोवळ आश्रमांक वचून 2000ची चॅक दिवची तसवीर
फेसबुकार घालून 4,000 लायक घेवचे लिंडा, हप्त्याक एक उपास, दिसाचें एक कोंत तेर्स आनी कॉयर मंडळींत गावपीण सेल्ली टीचर, मागण्या जमातेचो मुखेली बेल्चर तशेंच एका तेंपादी लॉरेसा लागचें रीण मागून कॉलेज शिकलो सुरू, तांचे सवें आनीक मेसेज धाकट्या बाकी धाडली. घरच्या वणोदींक पेंट काडूंक एक हप्तो कसोय आसा देखून तेदोळ पर्यंत मोबायल बंद करून सोबाय पळयचे म्हणून तो न्हिदूंक गेलो. दुसऱ्या दिसा लॉरेसान मोबायल चालू केलेंच ना. कुजनांत रांदून आसच्या रिटाचें मोबायल रिंग जालें आनी फोन रिसीव करून गेल्या लॉरेसाक तें आपल्या धाकट्या बाचें फोन म्हणून एक फावटी लॉरेस कांपलो. पूण धैर्या रावन रातीक चिंतले परीस हळू तळ्यांत, हॅलो धाकट्या बा, तूं उठावटी गांवाक ये रे. तुजी भलायकी कितली बिगडल्या म्हणून म्हाका पयलें कित्याक कळोवंक नाय? धाकट्याब उलोवन सुवेतालो. तूं कंत करताय म्हणून कळोवंक ना धाकट्या बा. तूं देवा लागीं माग, सगळें सारकें जातलें. हांव बेगीनच गांवाक येतां, लॉरेसान हळू जबाब दिली. तूं उठावटी गांवाक ये, मागीरचें पुरा मागीर. सांगलें आयक लॉरेसा. एका हप्त्यांत घरा भितर नवो रंग काडून जाल्लो देखून घरांत एका तराचो घाट आसलो. घराक नवी सोबाय दिसताली. थोड्या दिसांनी मागण्या जमातेच्यांक एक फावटी आपोवन ल्हान मागण्या जमात फ्लॅटांत करचे आलोचन लॉरेस करून आसलो तरी ताच्या मनांत त्या मोबायलांत आसा कितल्यो मेसेज्यो आसात म्हणली आतुराय सडल्ली. एका हप्त्या उपरांत लॉरेसान मोबायल चालू केलेंच. एका फाटल्यान एक मेसेजी डावनलोड जाल्योच. हांसचें रडचें म्हणलें लॉरेसाक कळलें ना. तो वासी लागलो. लिंडाची मेसेज. व्हॉट? ब्रेन ट्युमर? छे, सो सॅड. हांव तुजे पासत खंडीत मागतलीं. म्हज्यान हाच्या सर्तीक दिवंक साथ दिना. गांवांत नवेंच फ्लॅट बूक केला मात्र, पूण तूं भियेनाका. हांव तुजे पासत मागतां. सेल्ली टिचरीची मेसेज. तुज्या भलायके विशीं आयकून काळजाक दूख भोगली. हांव खंडी जावन आसतावन 2 कोंतां थेर्स करतलीं आनी तुजे पासत मागतलीं. बेलचाराची मेसेज. सो सॅड, गेट वेल सून. सुरूची मेसेज. सर, तुज्या मजतीन हांव शिकाप जोडूंक पावलों आनी आतां तुका पाटी दिवची घडी येताना तूं म्हाका सोडून वेताय? म्हजें तावन कितें जाय तें सांग सर. हांव फाटीं मुखार पळयनासतना हां म्हणटां. तुज्या बऱ्या भलायके विशीं म्हाका बेगीनच आयकूंक जाय. सुरूची कांय 7-8 मिस कॉलां आसलीं. तशेंच भलायकेचो विचार करून आसल्यो हेर मेसेज्यो आसल्यो. मागण्या जमातीच्या पंगडांत कांय 100 वयर मेसेज. सगळ्यांनी मेळून एक दीस सडीत बागेंत वर करून लॉरेसाच्या भलायके पासत मागली गजाल चिंतून लॉरेस लजेलो. छे, ही गजाल इथून पावता म्हणून आपणान चिंतलेंच ना. पूण कितेंय जावं, एकलो सयत आपणाक भेटोवंक आयलो ना न्हय? लॉरेस आपलेच तकी चिंतून हांसलो. चल रिटा, आमी थोड्या दिसां खातीर गांवाक वचून येवया. त्या दाळा रंगाचो घाट वेतलो. धाकट्या बाक मेळोवंक सयत मोन जालां. तूं आतां जोडीर नाय. तुका पयलेंचे बरी आतांय घरा रावयता धाकट्याब? रिटान पयणार लॉरेसाक फाटीं सवाल केलें. तूं बेश्टेंच दुबावताय रिटा. आपलीं तीं केन्नाच आपलींच, पेलीं तीं केन्नाय पेलींच म्हणलें उडास्तोवर. लॉरेसा सवें रिटान वारजी केलें ना. दुसऱ्या दिसा ती मंगळूर पावलीं आनी रिक्षाचेर बोंदेल पावलीं. बेसांव दी धाकट्या बा. देवाचें बेसांव रे. कसो आसाय रे म्हणून रडकुऱ्या ताळ्यांत धाकट्या बान लॉरेसाक आरायलें. तुका हांवें सांगलें न्हय रिटा, आपलीं केन्नाय आपलींच म्हणून. पळयलें गी धाकट्या बा कितलो संतोश जालो आमकां पळोवन. लॉरेस धाकट्या बाची शिफारस करी लागलो. रिटान मौनाक वेंगलें. येवन रिटा इल्लो विशेव घेतना लॉरेस भायर सालांत भोवलो. बागेच्या फुलां झाडांचेर ताची नदर कंसली. एक मुट्टो एका फुलाचेर बसलो. मुट्टो सयत फुलाची कितली फिकीर करता आनी राखवली करता
लॉरेस मनांत चिंतून पाटी येवन आंगणांत वॉलतेराचेर बसल्या धाकट्याबासमोर कदेलाचेर बसलो. सगळी बंदोबस्त केल्या. वकील आनी अर्द्या वरान हांगा येवन पावतलो. देखून तूं आसतनाच ह्या जाग्याचे हक्क म्हज्या नांवार करच्या दस्तावेजाक तुवें दस्खत घाल्यार सई. आयकोन लॉरेसाच्या आंगार शेळें उदक उतरले बरी जालें. तो मौन रावन चिंतून आसलो. कितें चिंतून आसाय लॉरेसा, सांग. लॉरेसाची नदर त्या फुलाचेर आसली. तो मुट्टो त्या फुलाची राखवली म्हणून चिंतून आसलो. आतां तो मुट्टो त्या फुलाक खावच्या तयारेर आसा.